नागव्या ग्रँड मरड वाठारांत व्हड आंब्याचें झाड पडून मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालें। झाड पडिल्ल्यान 2 कारींचें बरेंच लुकसाण जालां। तशेंच हें झाड पडून कंपाऊंड वॉल आनी लायटीच्या खांब्याचें लुकसाण जालां। ह्या घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत म्हापसा आनी पिळण पर्वरीच्या उजो पावलपी दळान घडणूक सुवातेर वचून झाड कुशीक काडलें आनी सुवात नितळ केली। सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत जावना। सो आज सकाळी फुडें 5:30 ह्यूज वारो पळय गेलो न्ही, तेतून हांगासर व्हडलो आंबो आसलो तो पडलो। सो आमकां खरेंच इतली परिस्थिती येयली की 2 खांबे मोडले, दुर्गा मोडली, 4 गाडयो असल्यो 2 सामक्यो डॅमेज जाल्यो। आनी हांव खरेंच फायर डिपार्टमेंटाचो डायरेक्टर नितीन रायकाराक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेणें खरेंच आमकां हेतून जायना स्टेशना म्हणल्यार पिलेन, म्हापसा आनी पर्वरी हे तिनूय फायर स्टेशनाचे मनीस धाडून हे पळय इतलें फास्ट काम करून घेतले जाल्यार आमची परिस्थिती सामकी बिकट आसली, कित्याक रस्तो कंप्लीट बंद जाल्लो। तशेंच आमच्या डिपार्टमेंट इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटांनी जे 2 पोल पडल्या पळय ते 2 पोली सकाळच्यान स्टार्ट केला काम, पूण आतां मातसो उरले, कित्याक जो पर्यंत तो झाड काडिना तो पर्यंत आमकां लायटीचो फुडले पोल घालूंक मेळनासले। पूण आतां हे पळय निकतेंच झाड कंप्लीट जालां, आतां ते घालतले। आंब्याचें झाड पडले 5:30 सुमार। तशेंच इलेक्ट्रिकल पोल 2 ते बी मोडलेले आसा। आनी सकाळच्यान आमकां आमचे फायर डिपार्टमेंट जे आसा तेंचे डायरेक्टर नितीन रायकर यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक सकाळच्यान तेणी आमकां फायर डिपार्टमेंट पर्वरी तशेंच पिलन आनी म्हापसा हे तिनूय फायर डिपार्टमेंटाक कडसून आमकां तेणी आमकां हेल्प धाडली। आणि अजून पासून फायर डिपार्टमेंट हांगासर आसा। हांगासर 2 गाडयो ज्यो आसा त्यो डॅमेज जाल्ल्यो आसा, एक क्रेटा आनी 2 क्रेटात, एक ब्लू आनी एक व्हाईट कलर। पर्वरी फायर स्टेशनाचे कॉल एक येयलो, मोरोड नागो हांगासर ह्यूज एक मँगो ट्री पडला आनी तेज्या भितर व्हेकल ट्रॅप्ड आहा, इलेक्ट्रिकल केबल आहा ते फूल एरियाचे डावन आहा म्हणून इमिजिएटली आमचे पर्वरी फायर स्टेशन हांगासर ते टर्न आउट केले। हांगासर येवन ते तेंच्यांनी पळयले भितर व्हेकल इनवॉल्व आहा, 2 प्रॉपर्टीचे कंपाऊंड वॉल आहा डॅमेज आनी इलेक्ट्रिकल ही जी लायन आहा ती फूल सकयल पडला। इमिजिएटली पर्वरीन ड्युटी करून आमचे कटींग ते स्टार्ट केले। कटींग ते करता तेन्ना हांव द मँगो ट्री ह्यूज आसलेले आनी फूल जो लोकल जो रोड आहा तो कंप्लिटली बंद आसलेलो। इमिजिएटली आमचे ड्युटी करून म्हापसा फायर स्टेशन आनी पिल्यान फायर स्टेशनचे रिइन्फोर्समेंट आपले विथ द हेल्प ऑफ पर्वरी, पिल्यान आनी म्हापसा फायर स्टेशन हो द ह्यूज द मँगो ट्री आहा तुमी पळोवं शकता। फूल तेंच्यांनी ते क्लियर तो केला। क्लियर ते केल्या उपरांत आमकां भितर 2 व्हेकल मेळ्ळी, क्रेटा आनी सेकेंड एक हेतून ते प्रॉपर्टीन तेजी एक व्हेकल आसली। टोटल 3 व्हेकल आहे ते डॅमेज आहा, 2 ते कंपाऊंड वॉल, 2 ते प्रॉपर्टीचे डॅमेज आहा आनी इलेक्ट्रिकल लायन आनी जे ते पोल्स आहा ते डावन आहा। 2 हेजे प्रॉपर्टीचे फूल कंपाऊंड वॉल आहेत ते डॅमेज कितें जाल्ले आहा आनी एक जी व्हेकल आहा ती ऑलमोस्ट फूल कंप्लीट आनी 2 आहा ती पार्शियल कितें डॅमेज कितें जाल्ली। इलेक्ट्रिकल पोल्स म्हणटा 2-3 खांबे पडलेले आनी ते लायनी तुगेले पडले।